व्हीलचेअर दिवप आसतली किंवा ती ब्लायंड स्टीक दिवप आसतली किंवा ताज्या उपरांत दिवपी सपोर्ट दिवपी अदर इक्विपमेंट्स आसतले. हे एक्याचेरूच उरूंक ना, तर ताज्याय फुडें आमी जेन्ना म्हणटा की ते स्वयंपूर्ण कशें जातले. गांवांतले लोक, गांवांतल्यो महिला, गांवांतलो सेल्फ हेल्प ग्रूप फक्त सेल्फ हेल्प ग्रूप आसलोच म्हणून जायना. त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान जेन्ना गांवांतल्या महिलांनी आमची स्वयंपूर्ण मित्र हाजे कडेन इच्छा व्यक्त केली की हय आमकां खरेंच स्वयंपूर्ण जावपाचें आसा, आमकां स्वयंपूर्ण जावपाक तुमी सपोर्ट करपाक जाय. आनी म्हणून तर ताजो पुरेपूर विचार करून जेन्ना तांकां आमची चक्की मशीन दिवपाचें म्हणजे ताणें फ्लोर मिल दिवपाचें काम हें म्हाका दिसता इनर व्हील हांच्यांनी केल्लें आसा. हांव तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता. फ्री ऑफ कॉस्ट एखादें आटा चक्की मशीन हें तांकां दितली तेन्ना डेफिनेटली गांवांतल्यो महिला फक्त आपल्याक जाय तेंच पीठ न्ही, आपल्या गांवांत कितलें पीठ लागता तें सगळें करून वेवस्थीत रित्या पॅकींग करून गांवांतल्या सगळ्या गांवांतल्याच न्ही तर सायडींतल्या परिसरांतल्याय बी लोकांक की जें पीठ लागता, आटा लागता तो फक्त आपल्या पुरतो नासून इवन तो विकपाक दवरपाक शकता. आनी खऱ्या अर्थान ती स्वयंपूर्ण जावपा खातीर तुमी मदत करता. हांव तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता. द नेक्स्ट आमी पळयता की अगरबत्ती आमी सगळे ताण लायता आनी म्हटल्यार ह्यो अगरबत्ती खंयच्यान येता हाजो केन्ना आमी विचार करिना. ह्यो अगरबत्ती ज्यो आमकां लागता त्यो पुराय खंयच्या तरी राज्यांतल्यान कोण तरी थंयच्यो महिला भगिनी किंवा खंयची तरी इंडस्ट्री, इट इज नॉट अ बीग इंडस्ट्री, खूब व्हडली इंडस्ट्री न्ही, पण ती जेन्ना लक्षान आयलें आनी आमच्या महिलांनी जेन्ना एक्सप्रेस केलें आमी करपाक तयार आसा, ताका ऑटोमॅटीक मशिनाची आमकां गरज आसा. कदाचित ऑटोमॅटीक मशीन म्हणजे 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपया पर्यंत पडटा आसतलें. आमच्या गांवांतल्या महिलांक ते कदाचित जे लोन घेवन तांकां एफोर्डेबल जायना आशिल्लें. पण बाब इब्राहीम आनी तांची NGOs फुडें आयले आनी तांच्यांनी सांगलें की आमी दिता. म्हणजे गांवांतल्या महिलांक अगरबत्ती करून स्वयंपूर्ण करपाचें काम जें आसा तें बाब इब्राहीम आनी हाच्या NGO मार्फत करता. हांव तांकांय बी खूब खूब अभिनंदन करता. इट इज खऱ्या अर्थान आज अस्नोडा ग्रामपंचायतींतले जवळपास 300 लोक हे खऱ्या अर्थान स्वयंपूर्ण जावपाक लागल्या. आनी ताका जोड पावलां म्हणून आमचे SBI आसतले, मुक्ता ऑप्टिशियन आसतले. हांव कित्याक सांगता की बऱ्याच जाणांक आपल्याक कॅट्रॅक्ट आसा हो लोक पळोवपाकूय वचना. बऱ्याच जाणांक आपल्याक चश्मा लागला म्हणजे जाणटेले कितलेशेच आमचे आवय आसतले, जाणटेले आमचे आसतले तांकां आपल्याक खबरूय ना. पण मुक्ता ऑप्टिशियन सारके जे हांगा येवन म्हणजे रोटरी क्लब आनी हांच्या उतराचेर हांगासर येवन फ्री ऑफ कॉस्ट इवन दो स्पॅक्स फ्री दिवपाचें काम आनी ताच्याच बरोबर जर कॅट्रॅक्ट आसत जाल्यार ताचो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेट करपाचें काम सुद्दां ह्या कॅम्पांतल्यान जाता. आनी ताका जोडून हांव म्हणटलो की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी प्रधानमंत्री विमा योजना म्हणजे एक्सिडेंटल डेथ आनी नॅचरल डेथ आमी गेली 4 वर्सां सांगत आसा प्रत्येकान आपलो इन्शुरन्स करचो, प्रत्येकान आपलो इन्शुरन्स करचो. आपलो इन्शुरन्स जर केल्यात जाल्यार आपल्या फाटल्यान आपले जे डिपेंडंट आसा तांकां खंय तरी आधार मेळटलो, तांकां खंय तरी सपोर्ट मेळटलो. आनी तें करपाक फक्त 330 रुपया आनी 12 रुपया अशा 2 पद्दतीचे इन्शुरन्स आमी सांगूनय बी कितलेशाच लोकांनी आजुनूय करूंक ना. पण बाई ईशा सावंत आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हेणें इनिशिएटीव घेतला की ह्या ग्रामपंचायत क्षेत्रांतलो एकूय मनीस हो इन्शुरन्स नासतना उरचो न्ही. म्हणून तर SBI तुमच्या मदीं आयला. हांव तांचेंय अभिनंदन करता. हांव गांवांतल्या पंचांक आनी सरपंचांक सांगपाक सोदतां राजकारण सायडीक दवरुया. आमच्या गांवांत कितें फायदो जाता हो गांवांतल्या लोकां पर्यंत दवरपाक जाय. म्हाज्या बसतल्या फाटल्यान सगळ्या पंचांची जबाबदारी आसा. आपल्या वार्डांतलो प्रत्येक मनीस हो इन्शुरन्स ताचो आसपाक जाय, इन्श्युअर्ड आसपाक जाय. ही आपली जबाबदारी. म्हाका जेन्ना गांवांतल्या लोकांनी पंच म्हणून निवडून दिला प्रत्येकाक हांगा हाडून इन्शुरन्स करून घेवपाची. कारण स्थानीक लिडर तुमी आसात, स्थानीक लिडर तुमकां खबर आसात. आमी मागेर आमी बरेचशे फावटी पळयता कोणाच्या घरांत वायट प्रसंग जालो काय फक्त 2दांच वयता मनीस, ते दिसा वयता आनी 12व्या दिसा वयता. पण ताका सपोर्ट करपा खातीर कोण वचना. ताका सपोर्ट करपाक माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ही प्रधानमंत्री विमा योजना काडल्या. ती जर आमी आतां केली आसत जाल्यार निश्चितच आमचो SBIचो मॅनेजर 2 लाख रुपयाचो चेक तुमच्या हातान दिता, तुमी ताका व्हरून दिवं. तुमचें काम फक्त इतकेंच आसा, मिडिएटर जावपाचो, इंटरमिडिएटर जावपाचो. आनी जी सोय, जी सुविधा सरकारान, केंद्र सरकारान आनी राज्य सरकारान उपलब्ध करून दिल्या
आम्ही तुमच्या ग्रामपंचायत पर्यंत येयल्या पंचांचें काम इतकेंच आसा ती सुविधा लोकांच्या पर्यंत पावयात आनी लोकांक दिवपाचें हें काम म्हाका दिसता तुमचें आसा आनी पंच म्हणून तरी निदान म्हणजे जेन्ना आमी आमचो गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात येवन आपलो शेनवार हांगा जर स्पेंड करता आसत जाल्यार निदान पंचांची तितकी तरी जबाबदारी आसता की आमी अस्नोड्या ग्रामपंचायतींतल्या प्रत्येक गांवा पर्यंत प्रत्येक लोकां पर्यंत आमी पावतले ही आमची जबाबदारी आसा. म्हाका पळोवन आनी आयकोन खूब बरें दिसता की आमचे स्वयंपूर्ण मित्र खऱ्या अर्थात कामाक लागलेले आसा. मोर देन 70% स्वयंपूर्ण मित्र पयर हांव सांग्यार गेल्लो थंयसर जेन्ना स्वयंपूर्ण मित्रांची मिटींग घेतली तेन्ना म्हाजे सगळे स्वयंपूर्ण मित्र एका फुडें एक खूब बऱ्या पद्दतीचे प्रयोग म्हणून काम करपाक लागलेले आसा. गोंयांतल्या लोकांक स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट पटपाक लागला. जेन्ना हांव सावर्डा गेलो सावर्डा सगळ्या मतदारसंघातले स्वयंपूर्ण मित्र खऱ्या अर्थात बऱ्या पद्दतीचें काम करपाक लागला आनी निश्चितच म्हाका खात्री आसा 60व्या मुक्तीच्या वर्सा आमी गोंय हें स्वयंपूर्ण करपाक शकतले. म्हाजो ध्येय आसा आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करप. समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत आमी पावपाक जाय. हांव जेन्ना शेवटच्या मनशा पर्यंत म्हणटा म्हाजो SC भाव आसतलो ST भाव आसतलो किंवा म्हाजो अपंग भाव आसतलो विधवा भयण आसतली हाच्या पर्यंत आमी पावपाक जाय आनी ताच्या पर्यंत जर पावतले आसत जाल्यार सरकाराच्यो विविध योजना आमी सातत्यान आमी करीत आसा. हांव कित्याक सांगता तर आमी पयर लॉन्च केल्ली नो युअर स्कीम आजुनूय जेन्ना हांव तरणाट्यांक विचारता सरकाराच्यो योजने कितल्याक जाणांक खबर आसा तर म्हाका बरेच जाण सांगता तुमी नो युअर स्कीम म्हाका खबरूच ना म्हणून. आनी जेन्ना ह्या आयच्या डिजिटल युगांत जेन्ना हांव पणजे वचून एखादी स्कीम जर लॉन्च करता आसत जाल्यार कोपारडा गांवांत आसत खोला गांवांत आसत किंवा त्या नेत्रावळीच्या गांवांत आसत त्या ग्रामपंचायतींतल्या सरपंच सेक्रेटरीनी त्या गांवांतल्या तरुणांनी सुद्दां म्हणजे आमी goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर गेल्या उपरांत ऑन सिंगल क्लिक नो युअर स्कीम गांवांतल्या खंयच्या मनशाक खंयची स्कीम एवेलेबल आसा त्या ग्रामपंचायतींत वचून कळटा. आनी म्हणून तर हांव म्हज्या तरणाट्या युवा मित्र आनी मैत्रिणींक आव्हान करता फक्त आमी डिजिटल युग म्हटलें म्हणून जावचें ना. त्या डिजिटल युगाचो फायदो म्हाज्या गांवांतल्या लोकांक कशा पद्दतीन जातलो हें आमी पळोवपाचें गरज आसा. मोर देन 128 सर्विसीस आमी एट अ डोर स्टेप तुमकां ऑफिसान वचपाची गरज ना. तुमच्या घरात रावन तुम्ही सरकाराची विविध कामां ही तुमच्या घरांतल्यान करूं शकता. तुम्ही गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून तुमकां विविध सर्टिफिकेट जाय पडटा विविध तुमचे डॉक्युमेंट जाय पडटा अश्यो 128 सर्विसीस आमी गोवा ऑनलायन पोर्टला वयल्यान तुमकां घरा कडेन बसून दिता. हाजो आवाज लोकां मदीं जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. निश्चितच हांव फाटल्या 8 दिसां पयलीं ह्या मतदारसंघांतल्या गांवांनी म्हज्या CMO ऑफिस आनी लेबर एम्प्लॉयमेंट हांच्या मार्फत आमी एक सर्वे केलो. आमी युवकांक मेळ्ळे तांच्यो समस्या कितें हे जाणून घेतल्यो तांकां नोकरी कशा पद्दतीची जाय. तांच्यांनी पयलींच फावटी म्हणजे तांचें एक्सप्रेशन तुमकां सांगता हांव पयलींच फावटी तांच्यांनी कितें म्हटलें 40 वर्सां उपरांत कोण तरी विचारूंक येता CM ऑफिसांतल्यान बाबा तुका कसली नोकरी तूं करता तुवें कसलें एड्युकेशन घेतलां तुवें खंयसर एप्लाय केला. बुथांचेर वचून जेन्ना चवकशी केली आमदाराकूय एप्रिशिएट करता पुराय प्रोग्रामान सगळ्या बुथांचेर स्वता आमदार भोंवतालो स्वता आमदार त्या युवकां कडेन कम्युनिकेट करतालो अशा पद्दतीचो प्रोग्राम हो आमी हांगा ऑर्गनायज केला. आता त्या 3 ऑक्टोबर पर्यंत म्हणजे आमी पुराय NIPM ह्याच्या बरोबर हांगासली इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी प्रायवेट सेक्टरांतले सगळे लोक हांच्या बरोबर मेळत लोकांक म्हणजे गव्हर्मेंटात एम्प्लॉयमेंट मेळचोच मेळचो बट तेज्याय बरोबर प्रायवेट एम्प्लॉयमेंट कशा पद्दतीन मेळूं शकता अशा पद्दतीचो रोजगार मेळावा 3 ऑक्टोबर पर्यंत आमी ह्या अस्नोड्याच्या ग्रामपंचायतीत ऑर्गनायज करपाचो आसा. ताकाय बी म्हाका दिसता सगळ्या ऑर्गनायझेशनांच्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहकार्य जें आसा हें तेंच्याय कडल्यान मेळपाक जाय. भुरग्यांक रोजगार मेळचे म्हणून आमी सातत्यान प्रयत्न करीत आसता. म्हाका खबर आसा की आमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रोग्राम करता आसतना हांवें तशें म्हटलां की गोंय जर स्वयंपूर्ण जातलें आसत जाल्यार ताका साथ तुमी सगळ्यांनी दिवची पडटली. फक्त हांव मुख्यमंत्री आनी म्हजे स्वयंपूर्ण मित्र म्हजे थोडेशे NGOs रोटरी क्लबा सारके इनर विला सारके हांच्यांनीच काम केलें म्हणून जावचें ना. प्रत्येक गोंयांतल्या नागरिकान जर ठरयलें की आमी गोंय स्वयंपूर्ण करतले आमकां लागता खंयची गजाल ती गजाल आमी भायल्यान हाडचे ना. ती गजाल आमी आमच्या हांगासर करपाचो प्रयत्न करतले. हांव एप्रिशिएट करता सपना मापारी आनी तेंचो सेल्फ हेल्प ग्रूप तांच्यांनी पुराय आमकां लागपी हॉर्टिकल्चरांतल्यो सगळ्यो भाज्यो ज्यो आसा तांच्या अस्नोड्या ग्रामपंचायतींत करपा खातीर केला. हांव खूब खूब अभिनंदन करता तेजें पुराय तांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें. अशाच पद्दतीन जर सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी सगळ्या शेतकारांनी सगळ्या दूधकारांनी सगळ्या नुस्तेकारांनी जर इनिशिएटीव घेतलो जाल्यार गोंय स्वयंपूर्ण जावपा खातीर चड उशीर लागचो ना. म्हाका निश्चितच खात्री आसा. तुमी सगळे जाण
साथ दितले स्वयंपूर्ण गोंय करपाच्या संकल्पनेक आमी 60वें वर्स मुक्तीचे येता ते 19 डिसेंबर 2021 आमी 60वें वर्स पुराय जातले पण ताज्या पयलीं ही सुरू जाल्ली मोहीम गांवांतल्यान पावोवची लोकां पर्यंत पावोवची आणि निश्चितच ताजी फळां जी आसा ही सगळ्या पर्यंत मेळपाक थोडोसो उशीर लागत पण आतांची सुरवात जाल्या आणि ताका ताज्याय फुडें वचून सांगता माननीय पंतप्रधाना कडेन ही संकल्पना मांडल्या उपरांत त्याने गांवांतल्या स्वयंपूर्ण मित्र गांवांतलो सरपंच गांवांतलो बेनिफिशरीज हांच्या कडेन उलोवपाचेंय बी तांच्यांनी मान्य केला येता त्या 2 ऑक्टोबराक ह्या दरम्यान माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी दिल्लींतल्यान गांवांतल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतींतल्या त्या सरपंच आसतलो स्वयंपूर्ण मित्र आसतलो बेनिफिशरीज आसतलो हांच्या कडेन उलयतलो आनी खऱ्या अर्थान आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमी फुडें सरसावतले तुमी म्हाका स्वयंपूर्ण गोंय करपाक साथ दितले इतकें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता देव बरें माननीय मुखेलमंत्री सांगिल्ल्या भशेन आमी तरणाट्यांनी ज्यो गोंय सरकारान जे आमकां संदी उपलब्ध करून दिल्ली आसा ताजो फायदो घेवंक जाय तरच आमी स्वयंपूर्ण गोवा आनी ताजे फुडें आत्मनिर्भर भारत कडेन आमी आमची अशीच वाटचाल चालू उरतली मुख्यमंत्रींची उतरां सदांच आमकां उर्जा दितात आनी तुमचो सपोर्ट आमकां सदांच असो आसचो ही सदिच्छा धन्यवाद आता हांव मागता आजच्या कार्यक्रमाचें आयोजन केलां ते रोटरी क्लब ऑफ म्हापसाचे अध्यक्ष रोटेरियन सिद्धेश कोटकर कडेन की तांणी आभार प्रदर्शन करचें आजचो कार्यक्रम रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा इलायट इनरवी क्लब ऑफ म्हापसा हांणी ऑर्गनायज केला रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा रोटरी परिवार ऑफ गोवा तर्फे हांव सगळ्यांचे आभार मानता स्पेशली आज टायम काडून आयिल्ले आमचे ऑनररी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सर स्पेशल मेन्शन I would like to make that sir has mentioned Rotary's work in the last assembly. He has recognized us in the assembly session. Thank you for that, sir. आमचे थिवेचे आमदार हांचो आमकां सदांच सपोर्ट आसता कितें प्रोजेक्ट्स करतात गांवांत तेन्ना सर तुमी आयल्या बद्दल थँक्यू ह्या वर्सा आमी गव्हर्मेंटा बरोबर भरपूर प्रोजेक्ट केला स्वयंपूर्ण मित्र ईशा सावंत आज तांच्या कडसून इतलें स्मूथ कॉर्डिनेशन मेळटालें आमकां की प्रोजेक्ट करपाक आनी प्रोजेक्ट करपाक आमकां संदी मेळटा अशें दिसता ईशा थँक्यू फॉर दॅट IWC राजवी थँक्यू I'd like to thank the KTC Corporation for making these premises available. I would also like to thank the actual work the technicians and the officers will be doing today, the whole day, till 4 o'clock. Sridhar Katkar from Sri Clinic Lab, Kishore Sasolkar, our own Rotary Club member, who will be conducting the eye checkup camp, Mukta opticians. Dr. Claire DeMello and her team for the blood collections or the blood donation camp. And a bigger thank you to the press who is covering us all time for all such projects and reaching out to the public of Goa. आणि जमिल्ले सगळे गावातले लोक जे आयज कॅम्पाचो पुरेपूर उपयोग करून घ्या तुम्ही रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा तर्फे सगळ्यांक धन्यवाद थँक्यू आता हांव मागता माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी कडेन की तांणी मेडिकल इक्विपमेंट जे रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा आणि रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा इलाइट आणि कर्ज दिव्य धन्यवाद चक्की बेनिफिशरीज आसा पळय हेमा फुगडे आनी फुडें येवन ती घेवची मातशी गर्दी करूं नाका सगळ्यांकडे म्हाका गर्दी करचें न्ही मातशें स्पेस कमी रावात फुडें फाटीं राव
केलें जाल्यार तुमी हें तुमी सुरू केला आनी स्टॉल कोणी दिला तुमकां नाबार्डान वेरी गुड आनी कितें कितें दवरता चवथीक आनी कोणी मिठाई भाजी हाडूंक जायना